चिखलकालो हो माशेलांतलोच न्ही जाल्यार आतां सबंद गोंयचो आनी इवन सबंद हिंदुस्थानान हो प्रसिद्ध जालो असो एक ह्या गांवचो उत्सव आसा. वर्सां जाली हें आमी सांगूंक शकना, खंयच बरयल्लें ना, पूण परंपरा आपूण चलत आयिल्ली आसा. जाणटे जशें करताले तशें आमी आतां भुरगे हो चालू दवरलेलो आसा. चिखलकालो इट्स आमी तशें म्हणटा न्ही ते इट्स मड थेरपी. हो चिखलकालो आज आमचो इतलो मोठो जावपाक कारण भुरगेपण. गोपाळ गडिया रे गोपाळ आयका रे माझे गडी कोण कोण माझे गडी कोण कोण असतील या रे गोपाळ गडिया रे गोपाळ आयका रे. आतां चिखलकालचें वैशिश्ट म्हणल्यार कशें आसा आमचें एकादश आनी द्वादश अशे 2 दीस उत्सव चलता आनी हो आमचो गांवचो थळसऱ्यांचो उत्सव. तेन्ना सकाळीं फुडें एकादशी दिसा देवाक नाल्ल दवरून सांगणे करता आनी दिवली पेटोवन विधिवत पुजा केली जाता देवाची ताजी दिवलेची. पुजा जातकूच थंय भजन स्टार्ट जाता आनी ते दुसऱ्या दिसा 12 पर्यंत दनपारां 12 पर्यंत सुरू आसता. भजन जें आमची कितें आसता भाड्यावयलीं नांवां आसता ती आमी नांवां घालप आशिल्लीं. 12 ते 3, 3 ते 6, 6 ते 99 अशें हें पार आसताले आनी त्या पारा प्रमाणे ती नांवां कोण आसा ते येवन ते आपलें भजन करताले. आमची भुसारी दुकानां आहा पळय पलंगाले आसताले पयलीं लक्ष्मीकांत गोंयकाराचें आसतालें थंय वचून तेल घालप. प्रत्येक व्यापारी जो आसा तो एक डबो दवरतालो आनी डब्यान एक कट्टेचो तवलो. पयलीं पलंग म्हणून आशिल्लो आनी तिमलो आनी भाणारी अशें 3 दुकानां आसतालीं भुसारी दुकानाची. आनी तेन्ना तेल कोणा कडेन तसल्यो बाटल्यो बिटल्यो असल्यो कांय ना न्ही. इल्लें इल्लें नवटांक व्हरप. म्हणून तांचे कडेन त्या डब्यान भरून आसताले आनी दवलो हेजो कट्टेचो. आमगेले पयलीं दारसाकार देवळा कडेन थंय सगळे एक जावप आनी थंयच्यान सगळ्यांक कपलाक कुकूम लावन थंय गजर करीत सगळे हांगा देवा कडेन येवप आनी प्रदक्षिणा भायर काडून दिवलेक थंय प्रदक्षिणा 12 पर्यंत घालप आनी हरी विठ्ठल जय विठ्ठल हो नाम घोश करीत हो प्रदक्षिणा घालप आनी 12 जशी जाली की पुजारी जे आसताले देवळांचे ते तीर्थ देवाचे तांचेर फाफडप. ते तीर्थ फाफुडल्यान ते दिवलेन ते तेल आसताले तो प्रसाद म्हणून सगळे आपल्या माथ्याक लावन मागीर पटांगणाचेर हांगा येवप आशिल्लें. पयलीं कितें आसा तेन्ना कृष्ण कितें करतालो की आपल्या सवंगड्यांक आपयतालो आतां आपल्या वांगडा खेळूंक यो म्हणून. पटांगणाच्या आयल्या नंतर प्रत्येकाची एक हें आसतालें म्हणजे आपल्यान देवाक सांगून घेताले आपलें हें काम जाल्यार आपूण हें दिता. पयलीं एक पारंपारीक म्हणून एक बोल म्हणून एक तांदळाच्या पिठाचो आनी आमचे सय बी गोड बी घालून एक करताले
ते फिक्स आशिल्ले पयलीं. जे कृष्ण पयलीं जे खेळ करतालो ते खेळ हांगा करता हे विशिश्ट. कृष्णाचें कितें जाता समजें कितें खाता बिता ते सगळें ते झोपून हे ते करून खेळप अशें उडोवन आनी प्रत्येकान मागीर ते चिपून धरून खावप. ल्हाना पासून ते जाणट्या पासून सगळे खेळटा चिखलकारे. बायलां अशी पार्टिसिपेट जावना आनी बायलां पार्टिसिपेट जावचें न्ही अशें कांय ना. कितलीं वर्सां आमी हें खेळटा कोणाकूच कितें इजा म्हणल्यार ती अशी कांयच ना. हांव जाला अरावंड 60-62 जाला पूण 70-80च्या आसपास आसा ते आमकां थंय जाणटेले आसता ते सांगता आमकां गायडन्स करता की अशें 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 खेळा रे ह्या पद्दत आनी ते खबर आसता न्ही म्हणटकूच त्या पद्दतीन आमी ते खेळटा. की आमची एक पारंपारीक एक धंय म्हणून घालप सादारण मातशें वल्गर हें आसता तें म्हणप हेवटेन आनी ती जुगलबंदी कशी म्हणजे कितें आसा गांवांत हें कांय ना भितर हें कांय ना वांकडे अशें कांय ना पण एक म्हाका आतां गांवांत तुमकां समजना थोडे लोक गाळी मारपी आसता अशें आसता ते एक तातूंतलो एक तो प्रकार आसता. तुमकां खबर आसता न्ही भुरगेपणान भुरगे खूब न्हवरो व्हंकलेचो बी असो म्हणून खेळ खेळटात
तशाच प्रकारचो एके वटेन व्हंकल सजयता अशी तिका बरी हे बी लावन फाती बिती घालून आनी ताज्या फुडें मागीर एक अशें पद म्हणटा एक कोणागे भुरगीं जायना न्ही ते हांगा येवन ग्रावंडार देवाक सांगून घेता की आपल्यागेर समज जर तुज्या पदरान तुवें फूल घातलें जाल्यार आपूण ताका फुडल्या वर्सा हांगा हाडटा आनी हांगा काल्याक तुज्या हें करता म्हणून आनी मुद्दम घेवन येवन मागीर हांगासरली चिकली काडून त्या भुरग्याक लायता. अशें खुबश्या गोश्टी पयलीं घडिल्ल्यो आसा. तेन्ना हांगा कशें आसलें आमची पोळण आसताली आनी ते आमी कितें करप उदक सोडप ना आनी ताका परत रातभर आमी रावन त्यो फातर लावप माती लावप आनी तें बांद करप. हांगा ह्या कुडक्या हेवटेन तेवटेन आमकां कितें मेळटा तें घेवप तो बांद बांदप उदक आडवलें की जालें. मागीर स्विमींग पूल कसो आसा तशें करप तें मागीर चिकलान पडलें की थंय वचून उडी मारप अशें आमची पयलींची ते म्हणजे ल्हान भुरगे आमी वेगळे आसताले व्हडल्यांचो वेगळे आसताले अशें करून तो हें जातालो पयलींची याद म्हणल्यार. आमी जशे अशे व्हडले जाले तशें तशें तें आमचें बांद बांदपाची जें कल्चर आसलें तें इल्लें इल्लें कमी जावपाक लागलें. त्या दिसा आमी जेन्ना मळा वता अजिबात आमच्या तोंडान शेण हें तें सगळें दोळ्यांनी बिळ्यांनी कितें वता पूण अजिबात कोणाक त्रास आनी वीट अशी दिसना थंय आमकां. आमचे हे भुरगे फुडले सुद्दां पळय तांचो सद्याचो इंट्रस्ट पळयत जाल्यार हे अशेंच फुडें कॅरी ऑन जातलें. आयचो यूथ जो आसा तेंचे मस्ती बरोबर तांची एक पब्लिसिटी जाता हांगासर. एकदां कोण आयिल्ले आसत न्ही तो परत दुसऱ्या वर्सा येताच सामको येता. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की कृष्ण सगळ्याच्या हितून भरता तो त्या वेळार सगळें कृष्णमय करून उडयता. आबोल्या काय गो बरे तुझे तोंड गो आबोल्या काय गो बरे तुझे तोंड नाकान वांकडें दोळ्यान तिरशे नाकान वांकडें दोळ्यान तिरशे दिसता कशें केळीचें बोंड गो आबोल्या काय गो बरे तुझे तोंड